श्री रुद्रेश्वर रथयात्रेक 16 जानेराक मुरगांव तालुक्यात येवकार दितले। मुरगांव तालुक्यातल्या चारूय मतदारसंघांनी एकठांय येवन ह्या सुवाळ्यात भाग घेवचो। तशेंच धर्म जात कात म्हणिनासतना जांकां कोणाक ह्या रथयात्रेत भाग घेवन दिसता तांणी हातूंत वांटो घेवचो म्हण समितीन कळयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। देवस्थान समिती उत्सव समितीन जे रथयात्रेचें आयोजन केल्लें आसा ते 6 तारखेक ही रथयात्रा सुरू जाल्ली आसा आनी ती 27 तारीख मेरेन पुराय गोंय भोंवपाची आसा। 16 तारखेक बेरेस्तारा आमच्या मुरगांव तालुक्यान ही रथयात्रा येवपाची आसा। 16 तारखेक हो रथ जो आमचो देव रुद्रेश्वराचो रथ आमच्या तालुक्यान येता आनी ह्या तालुक्यान 16 तारखेक येता सकाळचो। जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें बाब संतोष केरकरान की हो जो आमी रूट थरयला जो आमच्या जेन्ना मतदारसंघान येतलो तो पयलो आमकां कुठ्ठाळे आसतलो। कुठ्ठाळे आमी तेजें स्वागत करतले रथाचें सकाळचें 9 ते स्वागत समारंभ जाल्या उपरांत तो रथ आयतलो आमच्या चिकालीम सातेरी देवळा कडेन। सातेरी देवळा कडेन आमची सगळे दाबोलीची जी आमी जी ह्या उत्सवाची कमिटी आहा ती कमिटी थंयसर ते स्वागत करतले, त्या रथाचें स्वागत करतले। थंयसून एक आमची फूल म्हणजे जे भावीक आसा जे देवाचे मोगी आहा देवाचे भावीक आसा सनातन धर्माचे कोण आसा ते सगळे जाण थंय एक रॅली करतले। ती रॅली बायकाची आसतली किंवा गाडयांची आसतली आनी तो रथ घेवन आमी डायरेक्ट हांगा येतले हुतात्मा चौका कडेन पावतले ती रॅली घेवन। त्या हुतात्मा चौका कडेसून थंयसून परते स्वागत जातले वास्को मतदारसंघान ते स्वागत जावपाचें रथाचें। थंयसून आमी देव दामोदराचें दर्शन घेतले ते थंयसर एक बारीकसो कार्यक्रम आसतलो आमचो। ते जाल्या उपरांत थंयसून आमची म्हणजे लेझीम घारीत म्हणजे एक बऱ्या जल्लोशान आमी तो देवाची रथ आमी बरे जल्लोशान आमी हाडपाचें आनी थंयसर साईबाबा देवळा कडेन वचपाचें। साईबाबा देवळा कडेन जवळ जवळ 500 ते 700 भक्त जे आहा पळय तांकां आमी महाप्रसाद थेयल्लो आसा। सो सगळ्यांक तुमच्या माध्यमान सांगता की दनपारचे ते महाप्रसाद घेवपाक तुमी सगळ्यांनी थंय येवपाचें। थंयसून आमचो मागीर जेवणाचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत 16 तारखेक थंयसून आमचो जी रथ आहा तो आमकां सड्यार वयतलो। सड्यार वयतना पयलीं आमचो जेटी भागाचेर रुमडेश्वर भागाचेर रावतलो। थंयसर रुमडेश्वर देवस्थानाचे एक ते कार्यक्रम जातलो। तेच्या उपरांत आमी साई मंदिरा कडेन पावतले जे सड्यार जेटी सड्याचेर जो व्हडलो थंय एक व्हडलो कार्यक्रम आसतलो। थंयसर आमचे म्हणजे ढोल ताशांनी थंयसर तेंचें स्वागत जावपाचें आसा। थंयसून मागीर आमी आमचो रथ आमचे लक्ष्मीनारायण टेंपला कडेन जंक्शना कडेन आसतले। थंयसर आमचे थोडे भावीक थंय जमतले आनी थंयसर ते रथाचें स्वागत करतले। तो रथ मागीर तोच फुडें जो आमच्या मारुती देवळा कडेन वयतलो। मारुती देवळा कडेन जाल्या उपरांत निमाणो जो आसा पळय तो आमचो म्हणजे ह्या मतदारसंघाची समाप्ती म्हणटा ती आमी हांगा करतले गणपती टेंपला कडेन। आनी थंयसर एक बरे जल्लोशान म्हणजे अशें आतिशबाजी लावन बी आमी ते रथाचें स्वागत करपाचें आसा। हे सगळें सोंपल्या उपरांत तो रथ जवळ जवळ 7:30-8 म्हटल्यार तो हांगा शांतादुर्गा म्हणजे मुड्डेर कासावलेर आसतलो आनी मुड्डेर कासावलेर जावन मागीर तो सातेरी देवळा कडेन तेजें निवासस्थान आसतलें थंयसर रावतलें। सांकवाळे लास्ट निमाणें आहा ते सांकवाळे म्हणजे हो आमचो रूट आसा। आनी हो जो पूर्ण जो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या हेची आमची कमिटी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब रवी नायक ह्या कमिटीचो मेन अध्यक्ष आसा आनी ताका साथ दिवपाक आमचो दयानंद मांद्रेकर किरण कांदोळकर मागीर मटकर बाब आनी आमचो मादेव नायक हे 4-5 जाण आमचे खामे ह्या आनी हेका तेंको दिवपाक आमी सगळे जाण हांगा जे सनातन धर्माचे भावीक आहा ते हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा। आमी लोकांक अपील करता की ही रुद्रेश्वराची यात्रा खुबशे लोक थंय पावना आनी ते जशें दीपकान सांगलां की अंतीम संस्कार आसता तेन्नाच पावता पण बाकी विजिटिंगाक कोण वचना। पूण आमी ठरयलां की रुद्रेश्वर अवतार सगळ्यांच्या घराघरांनी दारादारांनी पावचो आनी बरीच संकल्पना आसा। आनी आमी अपील करता बहुजन समाजान बाकीच्या लोकांक तेंच्यांनी लोक संख्येन येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो अशें आमचे रुद्रेश्वर रथोत्सव समितीन हो कार्यक्रम जो घेतला तो आमचे लिडर रवी नायक हेची अध्यक्षते खाली हो प्रोग्राम चालू जाल्लो। 6 तारखेच्यान रुद्रेश्वर रथोत्सव चालू जाला। पेडण्या मांद्र्या तिसवाडी बार्देस सगळे तालुका भोंवन लास्टाक आमकां सावथ गोवा पयलीं पावणे आहा ते मुरगांव मतदारसंघ आसा
आनीक आमी जाले 7-8 दीस कंटिन्यू तेजें भ्रमण चालू आसा आनीक आमकां उदंड असो प्रतिसाद सगळे भक्तगणा कडल्यान मेळटा जे तरेन वेगवेगळ्या तालुक्यांक मेळटा तशी हांव आशा करता मुरगांव मतदारसंघ 4 मुरगांव तालुका जो आसा 4 मतदारसंघां 4 मतदारसंघांच्या लोकांनी भव्य संख्येन तीर्थ प्रसादाचो तशेंच दर्शनाचे लाभ घेवचो हे करता आसतना आमी जात पात धर्म कसो हे करनाका जे लोक सनातन धर्म मानपी आहा जेंचो लोकांक देव रुद्रेश्वरा विश्वास आहा तेणी सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो दर्शन घेवचें रथ आमच्या चिखलेच्यान जो प्रवेश जातलो किंवा कुठ्ठाळेच्यान प्रवेश जातलो त्या रथाच्या वांगडा सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि जसे रिक्षकान सांगले तशें तेजो तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो